पाडेली रेंदेर हांकां आतां विम्याचे हप्ते फारीक करपाक एकूय पैसो खर्च करचो पडचो ना। हप्त्यांच्या 956 रुपयांपैकी पाडेली रेंदेर हांचो 143 रुपयांचो वांटो आतां सरकार फारीक करतले। हाका लागून हप्त्यां खातीर एकूय पैसो खर्च करिनासतना पाडेलींक 7 लाखांच्या विमो येवजणेचो लाव मेळटलो। गोंयांत 106 पाडेली आसात। पाडेली सयत सूर काडपी तशेंच माडाच्या भाटांत वावुरपी कामगारांक विमो येवजणेचो लाव मेळटलो। दिसान दीस पाडेलींचो आंकडो उणो जायत आसा। गोंयांत नाल्लाचे पीक बरेच बागायतदार घेतात। हाका लागून पाडेलींची मोठ्या प्रमाणात गरज आसा। माडा वयल्यान पडून कांय पाडेल्यांक मरण आयला जाल्यार कांय पाडेली जखमी जावपाच्यो घडणुक्यो घडल्यात। हाका लागून केळ सुरक्षा विमो येवजण सुरू जाल्या। ही येवजण 2023 वर्सा सुरू जाल्ली। नाल्ल उदरगत महामंडळान न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनीच्या जोड पालवान ही येवजण सुरू केल्ली। 7 लाख रुपयांच्या विम्या खातीर 956 रुपयांचो हप्तो निश्चित जाला। 956 रुपयांपैकी 813 रुपयांची रक्कम नाल्ल उदरगत महामंडळ फारीक करतालो। ही रक्कम 45% जाता। उरिल्ली 15% म्हळ्यार 143 रुपयांची रक्कम पाडेलीक फारीक करपाची पडटाली। मात हे येवजणेक पाडेली कडल्यान सामको उणो प्रतिसाद मेळटालो। 143 रुपया कोणूच फारीक करपाक पळयनाशिल्ले। हाका लागून 143 रुपयाचो भार सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला। हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। मात हे येवजणे खातीर पाडेली तशेंच कामगारांक अर्ज करचे पडटले। अश्योच वेगवेगळ्यो व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।